परिकार सरकारान 16,027 कोटींचो नवो अर्थसंकल्प मांडलो। पोरूचो 14,694 कोटी। पोरूचो अर्थसंकल्प सरकारान सुधारीत म्हूण सांगून 13,700 कोटी मेरेन सकयल देंवयला। सरकाराचो प्लान आनी येणावळीची परिस्थिती अशीच जातली हो अदमास प्रुडंटान पोरू अर्थीक वर्साचे सुरवातीक फाटले बजेट मांडटनाच केल्लो। सरकारान वर्स सोंपता म्हणल्यार फाटलो अर्थसंकल्प 1000 कोटींनी कवळो आनी नवें बजेट 18% वाडून 16,000 कोटीक तेंकयला। GDP वाडटा फक्त 7 ते 8%. ताचेर ह्या नव्या बजेटाचोय फुडार कळपाचो। त्या शिवाय नव्या बजेटाचो खर्च येणावळीचो हिशेब करूंक गेल्यार तातूंत 1,258 कोटीचो हिशेबूच ना। म्हणजे खरें मांडलां तें बजेट फक्त 14,769 कोटीचेंच, 16,027 कोटीचें न्ही। इतल्यान जाल्लें ना। नव्या प्रकल्पांक म्हूण भांडवली गुंतवणुकीचे वटेन सरकारान 4,000 कोटीच्या खर्चाचो प्लान दाखयला। तातूंतल्यान 202 कोटीचे रेव्हेन्यू सरप्लस कडेक काडलें तरी सरकाराक प्लान चालीक लावंक 3,800 कोटी तरी रीण लागतलें। मात FRBM कायद्याचे 3% GDPचे गणित जुळोवन दाखोवंक बजेटात फक्त 877 कोटींची आर्थीक तूट दाखयल्या। हो 3,800 आंकडो दाखोवंक वचत जाल्यार रीण तकलेवयर पावता। म्हणजे उरिल्लो 2,900 कोटींचो प्लान चालीक लावपाची तरतूदच बजेटात ना। फाटल्या 5 वर्सांत तिजोरेची परिस्थिती सरकारान कितें केल्या पळयात। 2012त हें सरकार जेन्ना सत्तेर आयिल्लें तेन्ना 31 मार्चाक 1,356 कोटी आदलो कामत सरकार लोकांक देणे आशिल्लो। फाटल्या सरकारान बिलांचें वजें करून दवरलां म्हूण नव्या सरकारान तेन्ना उपरांत 1.5 वर्स काँग्रेस सरकाराच्या नांवान बोळा मारलो। आयचे घडयेक ह्या ओपनिंग नेगेटिव्ह बॅलन्साचो आंकडो BJP सरकारान 2,155 कोटीक तेंकयला। म्हणजे आयचे घडयेक सरकार कामां आनी मेंटेनन्साचेर एजन्सी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक 2,000 वयर देणे आसा। सरकारान बिलां आडावन दवरल्यांत। सरकाराची कामां कॉन्ट्रॅक्टराच्या उदारीचेर चल्ल्यात ताचो हो पुरावो। सगळी देणी आनी तूट एकठांय केल्यार बजेटाची एकूण तूट पावता 5,412 कोटी वयर। आज मेरेन केन्नाच ही तूट 2-2.5 हजार कोटी वयर पावनासली। रेव्हेन्यूची परिस्थिती पळयात। कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट सरकारान वाडयनासतना पोरूच्या टार्गेटा इतलेंच दवरलां। कारण पोरूचे 3,436 कोटींचे कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट अंदू शेळयलें। कमर्शियल टॅक्स तेकून 3,000 कोटीक तेंकत म्हूण अंदू सरकार आनीक टार्गेट वाडोवपाचे भानगडीत पडिल्लो ना। कमर्शियल टॅक्स सध्या फक्त 5% इतलोच वाडटा। 20% वाडीचे टार्गेट सरकारान 10% सकयल देंवन 3,483 कोटींचेर हाडले। त्या शिवाय GSTचें गणित नेमकें कितें आसतलें ताचोय सध्या सरकारी यंत्रणेक सारको अदमास ना। मायनिंगाची कितें परिस्थिती आसा पळयात। 20 मिलियन टनाचे गोंयांत कॅपिंग। रिन्यू केल्ली लिजां 87 आसात। मात मार्केट काबार जाल्ल्यान 8 मिलियन टना वयर मायनिंग सध्या जायना। पोरू सरकारान 443 कोटींचे मायनिंग रॉयल्टीचें टार्गेट दवरलें। आयल्यात फक्त 200 कोटी। नव्या बजेटांत रॉयल्टीचें टार्गेट देंवून केलां 310 कोटी। म्हणजे मायनिंग वयर सरतले म्हणपाची सध्या तरी सरकाराक आशा दिसना। आतां वर्सुकी येणावळीची परिस्थिती पळयात। सरकाराची सद्याची येणावळ कशी तरी तेंकता 9,000 कोटी। पोरू आशिल्ली 8,552 कोटी। अंदू 7% वाड धरली जाल्यार तेंकतली 9,000 कोटी। म्हणजे म्हयन्याक सादारण 750 कोटी। जाल्यार सरकारान टार्गेट दवरलां 10,872 कोटींचे। म्हणजे येणावळी परस 20% मायज। म्हणजे येणावळीचे बाजून सरकाराच्या बजेटाचें कितें जातलें ताचो अदमास येवंक पुरो। एके वटेन 7वें वेतन आयोगाक लागून सॅलरी, पेन्शन आनी ग्रांट्सांचें बील वर्साक सादारण 900 कोटी वाडलां। मायनिंग 200 कोटी वयर येणावळ दिवपाचे परिस्थितीत ना। टुरिझम मंदावल्ल्यान व्हॅट, एंटरटेनमेंट, लक्झरी, एंट्री टॅक्स वाडच दाखयना। आनी सरकाराचे स्किमीचे वजें वर्साक तेंकला 750 कोटी। रिणाचेर जूर वता म्हयन्याक 100 कोटी। GSIDC, PWD आनी WRDच्या कॉन्ट्रॅक्टरांची मेळून बिलां आडकल्यांत 2,000 कोटींची। स्वताच्या पयशांनी मेंटेनन्स आनी उदरगतीची कामां जातली जाल्यार स्किमीक कातर मारप, ना जाल्यार सेंट्रल ग्रांट्स आनी एसिस्टन्साक मोदी सरकाराचे हुमरे झरोवप सरकाराक चुकना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।